भाजपा सरकारान मराठी राजभाषा केली ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेन भाजपा आड वावुरतले अशी शिटकावणी मराठी राजभाषा आंदोलनान दिल्या। जो मेरेन मराठी राजभाषा जायना तो मेरेन गोंयांतलो भाशीक वाद सोंपचो ना ही गजाल आंदोलनान स्पश्ट केली। भाषावाद आता उस्तून काडपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत म्हणिल्ले। मराठी राजभाषा करण्यासाठी स्पष्ट आम्हाला जो आम्हाला आश्वासन देईल त्यालाच आम्ही सपोर्ट करणार आहे। आमचं राजकीय प्लॅटफॉर्म नाही आहे, आम्हाला निवडणुका लढवायच्या नाही आहे। तर त्यांनी केलं नाही तर त्यांच्या विरुद्ध जोरदार काम करेल हे नक्कीच आहे। आम्ही सगळीकडे बैठका घेऊ, आपण कोपरा बैठका घेऊ। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही गावागावात जाऊन बूथ कमिट्या, तालुका कमिट्या, जिल्हा कमिट्या ह्या माध्यमातून जनजागृती सुरू करणार आहोत। येत्या रविवारी संध्याकाळी 5 वाजता असापूर पेडणे येथे जाहीर बैठक हाच आमच्या आंदोलनाचा आणखी एक प्रयत्न आहे। संपला पाहिजे, भाषावादाला मूठ माती मिळाली पाहिजे। तर कोकणी आणि मराठी या दोन्ही गोव्याच्या राज्यभाषा करून खऱ्या अर्थानं त्यांच्या हातात जे एक चांगल्या प्रकारचं कार्य करण्याची संधी परिवर्तनातून त्यांना लाभलेली आहे ती संधी त्यांनी गमावू नये। आणि प्रदीप गाडी आमोणकर यांनी सांगितल्या त्याप्रमाणे खऱ्या अर्थानं बहुजन समाजाची जी गळचेपी आज होत आहे ती गळचेपी थांबवली पाहिजे। उसगांवच्या सरकारी कत्तलखान्यात बेकायदेशीर कत्तल चलता। मारपाक वेल्ले 40 तरणे पाड्यांक गोवंश रक्षा समितीन सोडयले। पाडका वा तरणे पाड्यांक कायद्यान मारपाक मेळना। सरकारी कत्तलखान्यात पाडका मारतात म्हूण दुबाव आशिल्ल्यान समितीन उसगांव वचून पळोवणी केली। थंय 10 ते 12 वर्साचे 40 तरणे पाडे मेळ्ळे। गोरवांचे दोतोराक हाडून तांकां तपासले। ते मारपाचे जावंक नात म्हणपाचे दोतोरान स्पश्ट केले। शुक्रारा मामलेदार आनी पुलिसांनी कत्तलखान्याची पळोवणी करून केस कारवायेक गोरवा खात्याकडेन दिल्या। जयदेव शिवराम कुंडयकार हो 65 वर्साचो जाणटो बशी खातीर कुंडय तिस्कार उबो आसलो। ओकासा कंपनीच्या कामगारांची येरादारी करपी साई लक्ष्मी कायद्यानुसार हांगासर 14 वर्सां वयर आसात जाल्यार तांकां मारपाक आसता। पूण हेजे सकयले हें केल्लें आसा, हें सगळें बेकायदेशीर कृत्य हांगासर चल्लां आनी हें खंय तरी स्टॉप जावंक जाय अशी आमची मागणी आसा। गव्हर्मेंटाचो कांयच हेजेर कंट्रोल ना। गोवा मीट कॉम्प्लेक्स हो गव्हर्मेंटान स्थापन केल्ली हें आसा, पूण गव्हर्मेंटाचो कशाच प्रकारचो कंट्रोल ह्या संस्थेचेर ना। पूण आमची मागणी आसा की ह्यान फुडें अशें केन्नाच घडचें न्ही की ल्हान पाडकांक वासरांक हांगासर ना जाल्यार आमी ओगी रावचे ना, रस्त्यार येतले। आज जवळ जवळ 30 ते 40 हांगासर पाडकां हांगासर आमी वेगळी केल्ली आसा आनी ही पाडकां परत त्या स्लॉटरांक व्हरता, बुचर्साच्या ताब्यान दिवची न्ही। ही मोठी एक रॅकेट आहा, एक चेन आसा, मोठे चेन आसा, भितर खूब लोक सामील आसा आनी गव्हर्मेंटाच्या व्हडले ऑफिसरूय हितूर सामील आसा। तांकां आमी येणाऱ्या दिसांनी एक्सपोज करतले। सकाळी कुंडय जाल्ले अपघातान एका थळाव्या जाणटेल्याक आगताक मरण आयलें। कुंडय उद्देगीक वसणुकेंतल्या ओकासा कंपनीच्या कामगारांक हार्डवर्क करपी बसीच्या फाटल्या टायरा पोंदा तो गेलो। कुंडय उद्देगीक वसणुकेचे गेटी कडेन सकाळी हो अपघात जालो। पिड्डेर जाला ते जाणटेल्याचें नांव जयदेव कुंडयकार। तो कुंडयचोच, ताका वर्सा 65। तो बसीच्या फाटल्या टायरा पोंदा कसो पडलो हें मात कळ्ळें ना। जयदेव शिवराम कुंडयकार हो 65 वर्साचो जाणटो बशी खातीर कुंडय तिस्कार उबो आसलो। ओकासा कंपनीच्या कामगारांची येरादारी करपी साई लक्ष्मी ही बस इतल्यान थंय पावली। रस्त्याच्या कुशीक आशिल्लो हो जाणटेलो बसी पोंदा पडलो आनी बसीचें रोत ताच्या तकले वेल्यान गेल्ल्यान तो आगताक सोंपलो। फोंडे पुलिसांनी रवींद्र हळणकार ह्या 60 वर्साच्या बस ड्रायव्हराक अटक केल्या। कुंडयच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। गोंयकार हे रसीक आनी कलाकारांक उर्बा दितात अशें नामनेचो फिल्म अभिनेतो रमेश देव म्हणटा। मडगांव रवींद्र भवनान कला रंग महोत्सवान तो उलयतालो। कला संस्कृती खातें, फोमेंतो ग्रीन आनी कलांगण कला संस्थेन मेळून हो महोत्सव घडोवन हाडला। महोत्सव 22 एप्रिल मेरेन चलतलो। म्हाका अभिमान दिसता की मडगांवकारांनी कलेचो वारसो टिकून दवरला। हांव इतलें म्हणत की ह्या फाटल्या 1-2-3 वर्सान कलेचे खरे सांस्कृतीक केंद्र जर खंयचे जर म्हणत जाल्यार ते मडगांव अशें साकार जावपाक लागला। एवढं प्रेम दुसरं कुठेही मिळालं नसतं आणि मिळालेलं नाही आम्हा लोकांना। ते फक्त तुम्ही लोकांनी दिलेलं आहे, कारण तुम्ही रसिक आहात खऱ्या अर्थानं गोवेकर रसिक असतात। इथं संगीत, नृत्य,
नाट्य त्याचा जलसा भरणार आहे आणि तालक साहेबांनी तुम्हा लोकांना प्रचंड मोठी संधी दिलेली आहे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.